नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. उरिल्ले मंत्रिमंडळ थारायतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक करची पडटा सर्कस. कोफुसांव सोंपोवपाक पर्रीकारान बुधवारा आपयल्या आमदारांची खासा बसका. भाजप आनी अपक्ष आमदारांचे मंत्रीपदा खातीर लॉबिंग. गोंयभरचे मायनिंग ट्रेडिंग फुडली 15 भर बंद. सुमार 450 ट्रेडरांनी व्यवसाय दवरचो बंद. खण खात्यान काढलो अध्यादेश. प्रत्येक ट्रेडराची चौकशी सुरू. नव्या मायनिंग ट्रकांक परवानगी ना. शिक्षणाच्या माध्यमावेल्यान हायकोर्टाचो अवमान करपी 105 शाळांचेर कितें कारवाय करची सरकाराचे अजूनय थाराना. सरकार मागतलो कोर्टा कडेन आनीक 8 सप्तकाची मुजत. वेगवेगळे कामगार कर्मचारी पावले पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार. 108 ॲम्ब्युलन्सीवेले कर्मचारी, कंप्युटर, व्होकेशनल शिक्षक, PWDच्या कामगारांच्यो सेवेत परत घेवपाच्यो वा कायम करपाच्यो मागण्यो. आनी खेळा मळार आशियाई बिलियर्ड्स सर्तींत 7 खेपेचो जागतीक वस्ताद पंकज अडवाणीची जैतान सुरवात. पंकज म्हणटा फॉर्म जावंक जाय आनीक बरें, खेळांत सुदारूंक जाय कांय चूक. आतां खबरो विस्तारान. उरिल्लें मंत्रिमंडळ थारायतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक बरीच सर्कस करची पडटा. आनीक 7 जाणांचो ह्या मंत्रिमंडळांत आस्पाव जातलो. ते कोण आनी तांकां कसलीं खातीं मेळटलीं हे विशीं सध्या बरेंच कोफुसांव चल्ला. सध्या वेगवेगळे आमदार म्हत्वाची खातीं मागपाक लागिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यावेलो दबाव वाडपाक लागला. सगळ्यांचें भरपूर लॉबिंग चल्लां. हे कोफुसांव सोंपोवपाक मनोहर पर्रीकारान बुधवारा आमदारांची खासा बसका आपयल्या अशें गोपांतल्यान समजलां. पळया तो रिपोर्ट. मंत्रिमंडळाचे दुसऱ्या टप्प्यांत कोण मंत्री जातले ते थारिल्ले असले तरी कोणाक खंयचें खातें हें कुवाडें मात अजून सुटिल्लें ना. तातूंत कांय म्हत्वाची खातीं एका परस चड आमदार मागपाक लागिल्ल्यान हो तिडो कसो सोडोवप असो प्रस्न मुख्यमंत्र्यांक पडला. सध्या कोणाचे खंयच्या खात्या खातीर यत्न चल्ल्यात ते पळोवया. रमेश तवडकार कृशी आनी अनुसूचित जमात कल्याण, म्हादेव नायक वीज, दिलीप पुरोळेकार वीज आनी खेळां खातें, आवेर्तान फुर्ताद खेळां खातें, दीपक ढवळीकार पर्यटन खातें. हे सगळे मंत्री धरले तरी एक सुवात उरता. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही सुवात माथानी साल्ढाणाची घरकान्न आलिना खातीर दवरल्या. तिणें पयलीं मंत्रीपद घेवचें आनी मागीर वेंचणूक लडोवची अशी भाजपाची इत्सा आसा. जाल्यार आपूण पयलीं जिखून येतली आनी मागीर मंत्रीपद घेतली अशें आलिना म्हणटा. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार भाजपाचे तिकेटीचेर पयलेच फावट जिखून आयिल्ले विष्णू वाघा सारके आमदारय म्हत्वाच्या खात्यां खातीर लॉबिंग करपाक लागिल्ल्यान वातावरण मातशें गरम जावपाक लागलां. अपक्ष आमदारय प्रादेशिकतेचे आनी सामुदायाचे कार्ड वापरून अमुकच खातें दिवचे म्हूण आडून बसल्यात. तरीकय खंयच्याय परिस्थितींत 9 एप्रिलाक मंत्रिमंडळ विस्तार करपाचो पर्रीकाराचो विचार आसा. सध्या तरी असंतोश दीस वतात तसो वाडपाक लागला. सगळ्यांक सातिस्वेत करपाचें हें पयलें आव्हान मुख्यमंत्री कसो पेलता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयभरचे मायनिंग ट्रेडिंग फुडली 15 भर बंद आसतलें. सुमार 450 मायनिंग ट्रेडरांची लायसनां खण खात्यान तात्पुरती सस्पेंड केल्यात. खात्यान मंगळारा सांजे हो अध्यादेश काडलो. ट्रेडर्साचे डॉक्युमेंट तपासपाची मोहीम खण खात्यान सुरू केल्या. ते खातीर तांकां 15 दिसांची मुजत दिल्या. प्रत्येक ट्रेडराची चौकशी पुराय जाय मेरेन ताका वेवसाय करपाक मेळचो ना अशें नवो खण संचालक प्रसन्न आचार्यान प्रुडंटाक स्पश्ट केलें. Reason why I want to issue is that record must be available with us. कोण पळय genuine आसा, कोण is involved in some alleged illegal activities. We just want to verify and put our records properly in order. What we want to do is that exact आमचे match जावपाक जाय. Royalty collected, आमचे रिकॉर्ड आनी तांचे रिकॉर्ड पळय, वॉट इज एक्सपोर्टेड एंड वॉट इज प्रोड्यूस, हातूंत मिसमॅच आसपा नजो, फारफेर आसपा नजो. आनीक आमची आशा आसा की इवन 1 टनाचो सुद्दां फारफेर जावचो ना फ्रॉम दीस इयर. सो वी ऑलरेडी टेकन पॉझिटिव्ह स्टेप्स. वी हॅड अ डिस्कशन विथ दॅम ऑल्सो. आनीक 1 वीक भितर आमी अशें एक टार्गेट फिक्स केला की टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी वेदर वी कॅन कम आउट विथ अ सॉफ्टवेअर
for our department आणि which data could also be used for their records. म्हळ्यार ते सॉफ्टवेअर तांकां यूज करून तांकां आपल्यालो डेटा क्रॉस चॅक करपाक मेळटलो. शिक्षणाच्या माध्यमा वयल्यान डायोसेसनाच्या स्कुलांनी केल्ल्या हायकोर्टाच्या अवमानाचेर कितें कारवाय करची हाचेर नव्या सरकाराचें अजुनूय कांयच थारना. त्या 105 अनुदानीत मुळाव्या स्कुलांचेर शिक्षण खात्यान कितें कारवाय केली हाची म्हायती कोर्टान मागयल्ली. बुधवारा ही केस हायकोर्टा सामकार येतली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान सध्या कोर्टा कडेन 8 सप्तकांची मुजत मागपाचें थारायलां. ह्या स्कुलांचेर 31 मार्च मेरेन कारवाय करतले अशें सरकारान पयलीं कोर्टाक सांगिल्लें. शिक्षणाचें माध्यम बदलपा विशीं केस हायकोर्टांत आशिल्ल्यान माध्यम बदलपाचेर कोर्टाची स्थगिती आशिल्ली. अशें आसतना डायसिजनाच्या 105 मुळाव्या शाळांनी माध्यम बदलिल्ल्यान हायकोर्टान प्रकरण अवमान याचिका म्हणून दाखल करून घेतिल्लें. ह्या शाळांचेर कारवाय करपाक सरकाराक कोर्टान 31 मार्चा मेरेन प्रास दिल्लो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान आजुनूय हे बाबतींत कांयच करूंक ना. शाळांक नोटीशी काडल्यात, मात कारवाय कांयच जावंक ना. हे फाटभुंयेर सरकार हायकोर्टा कडच्यान आनीक 8 सप्तकांची मुजत मागपाक शकता. शिक्षणीक माध्यमाच्या मूळ याचिकेचेरय निकाल हायकोर्टान राखून दवरिल्लो आसा. सरकाराच्या माध्यम परिपत्रकाचे फाटभुंयेर डायोसेसनाच्या स्कुलांनी माध्यम बदलून इंग्लीश केला हे डायोसेसनानय हायकोर्टा समकार मान्य केला. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार नवदीप आगियार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.